रम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटून जग बलिदान स्तुती तुझी गायता मी तुरबेन नादान भक्ती उर्बेन माना मोगाळ बापय तू आमचो पाट आधार तुझो विज्ञान वारांनी राखसो लाभय सांगात तुझो सोम्या तुझ्या या मंदिरा जमल्या भेटून जग बलिदान स्तुती तुझी गायता मी तुरबे नादान भक्ती उर्बेन माना मगच्या भावा भयणीनो सांजुदाच्या भक्तिकांनो सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मग असो स्वागत मागता तुमची ते सांवा तुमची हृदय घेवन ह्या पुंतळा तुमी आयल्यात सर्वेस्पर देव सांजुदा मुखांतर तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हण मागता आज बघेवन संत अंतोनीचें फेस्त आचरण करतना संत अंतोनीची मजती आमी मागया एका मनाचे काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया हे संदर्भात अर्ग आनी ते सांव बसोत मिस भेटयता फबी आनी जेसी मेंडोन सदवकातार 25 वर्सांचें लग्न जिवीत बऱ्यान जिवंक फोव केल्ल्याक तशेंच देवा मुखांतर जायतीं बेसांवां फोव जाल्ल्याक जेजूच्या पवित्र काळजाक अर्ग आमी स्थिता इग्निशियस आनी डिसोजा पवित्र काळजाच्या मना अर्गां भेटयता रेणुका अल्वारीस मंगळूरू पाटीच्या दुखींत वळवळून आस्पत्रेंत आसच्या बापायक बरी भलायकी मागून मिस्तिता मायकल फर्नांडीस साकिनाका मुंबय जे कोणा मागतान बसयला झुगडा आसकडून तांचे बसवत विशेष करून ह्या संदर्भार मागया म्हजो पाय हाड पडून इल्लोसो फ्रॅक्चर सो जाला कठीण दूख आसा म्हज्या पांयाच्या बऱ्या भलायके बसवती विशेष करून ह्या संदर्भार तुम्ही मागा आम्हा समेस्तां खातीर आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या आसम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तशेंच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो सांत ज्योत तादेवातें भोव मोगाचें न्हू ह्या पुण्यक्षेत्राच्या भक्तांनो आज सांत आंतोन पादवाचें परब आमी आचरसिता सांत आंतोन एक महान सांत ताचे ती वर्ती अजापां तो जीव आसतना आनी ताच्या मरणा उपरांत गेल्या ते 1000 वर्सां तावन सगळ्या संवसारार घडोवन आयल्या आनी विशेश रितीन आमी मागचें जावन आसा सांत आंतोन तुवें 13 अजापां गेल्याय 14वें अजाप म्हज्या जिवितांत कर म्हणून सर्वेस्पर देव मनशांच्या जिवितांत अजापां करनच आसता जर तर आमचें काळीज सांत आंतोनी देवाच्या मोगान जळ्ळें सांत आंतोनी बरी सुवार्ता परगट करच्याक समर्पीत जालें आमच्या जिवितांत देव वर्ती अजापां आनी विजमितां करतलो सांत ज्योत देवाच्या जिवितांती तो देवाच्या मोगान तो जळ्ळो पवित्र आत्म्याचो उजो ताच्या काळजान मनान ताच्या जिवितांत जळोन आसलो तर एक घडीभर आमी दोळे धांपया आमच्या जिविताचेर आमी दिश्ट घालया आमचें जिवीत देवाच्या मोगान जळाशें देवाची कृपा आमी जण घेवया जेजूच्या भोव पवित्र काळजा समर्पिल्लो हो जून म्हयनो ह्या म्हयन्यांत समिया जेजूच्या भोव पवित्र काळज आमच्या मोगान जळटा तर आमचें काळीज देवाच्या मोगान जळोवन दी पूण आमच्या जिवितांत आमी शेळिल्ल्या पासत भावार्थांत आनी संवसारी रितींनी आमची काम आमचो वावर करच्यान आमचें कुटुंबा जिवीत जियोवच्यान आमचे दिसपडते जबाबदारी सांबाळच्यान आमी शेळिल्ल्या पासत आमी शेळमंडो जाल्ल्या पासत देवा कडचें बक्षाणें मागया आनी सांगाता म्हणया हांव पातकी सरपदेदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून
वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोड अपराध. ह्या पासत भगवंत सदां जावकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. सोमिया काकुत सोमिया काकुत Krista काकुत Krista काकुत सोमिया काकुत सोमिया काकुत. प्रार्थोया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा तुवें पादवाच्या भाग्यवंत आंतोनीक खऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गरजे आकांतांत आसलेल्यांचो थिरो आसरो करून तुवें दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजू सस पाटलाव करूंक आनी जेजू थंय सासणाची सोडवण जोण घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासना. सां पावलोन कोरीत घरा बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्तंतलें वसा. भावा भयणीनो विश्वासी देवाच्यान हांव सांगतां आमचें उतर एक घडये वय आनी तेच घडये न्हय म्हूण दिल्लें न्हय. आमी म्हणजे सिल्वानान तिमोतीन आनी हांवें देवाचो पूत म्हूण परगट केल्लो जेजू क्रिस्त तुमचे मदें वय तुमच्या सांगातच न्हय जावंक ना. तो सदांच वय देवान केल्ल्यो सकड बसोन्यूय ताचे थंय वय जाल्यात. देखूनच देवाची स्तुती करतना ताचे मारिफात आमी आमेन म्हणटा. देवसो तुमकां आनी आमकां क्रिस्ताच्या एकवटान तिरसान दिता. ताणेंच आमकां ते लायल्यान आमचेर आपली मोर मारल्या आनी आमकां मेळोवंक आसलेल्या देण्यांची जामिनी कसो पवित्रत्मो आमच्या काळजांनी घाला. देवाचें उतार हें देवाचे उपकार. तुझ्या मुखामळाचो परसर सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांकय. तुझ्या मुखामळाचो परसर सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांकय. तुझी कुशी करिस्वीची देखून हांव ती पाळटा. तुझ्या उतराचे उगडापण मोती कुसवाड आनी साद्या काळजांच्या समजणी दिता. तुझ्या मुखामळाचो परसर सर्वेस्परा तुझ्या साकराचेर फांकय. तुझ्या बसवण्या प्रमाणे म्हजी पावलां सांबाळ. वायटाक म्हजेर जैत व्हरूंक दिनाका. तुझ्या मुखामळाचो परसर
तुझ्या साकराचेर फांकय आनी तुज्यो आज्ञा म्हाका शिकय. तुज्या मुखामळाचो बरसर सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. तुज्या मुखामळाचो बरसर सर्वेस्परा तुज्या साकराचेर फांकय. Alleluia गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पोवितावा होगळे कोसार्या. Alleluia गाऊया सौम्या कसिया ताच्या पोवितावा होगळे कोसार्या. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामा देवा प्रमाणे सम्या जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. समी जेजू लोकांक हे परी शिकोवंक लागलो. तुमी पृथ्वेचे मीठ जर आळणी जालें तर कित्यान ताका खारसाण दिवची. भायर उडोवंक आनी पांयान तळा मस्तूंक शिवाय हेर कित्याकी तें उपकारना. तुमी संवसाराचो उजवाड दोंगराच्या ताळवेर बांदलां तें शहर लिपोवन उरना. कोणी मनीस दिवो पेटोवन कळशे पंदा दवरिना. बगार घरांत आसल्या समेस्तांक उजवाड जायसो दिवटणेर दवरता. तसोच तुमचो उजवाड मनशा मुखार परजळोवन दी. त्यो तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन दीत आनी तुमच्या सर्गीच्या बापाक महिमा दिवन दीत. देवाचे उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभ वार्ता वाचून भक्चूं पातकां आमची वाडोवंक वाडटा आमचो. प्रेज द लॉर्ड. दोनी हात वयर कर म्हणया प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. अर्गा बापाक अर्गां बापाक. होगळाप जेजू. होगळाप जेजू. जय जय पवित्र आत्म्या. जय जय पवित्र आत्म्या. हालेलुया. Hallelujah. होसाना. होसाना. हालेलुया. Hallelujah. भाऊ मोगाच्यानो आज पादवाच्या सांत आंतोनीची दाबाजीक परब जावन आसा. ह्या परबेचे शुभाशय अभिनंदन आनी आशिर्वादां तुमकां समेस्तांक हांव मागतां. तुमच्या वैयक्तीक जिवितांत, तुमच्या कुटुंबा जिवितांत, तुमच्या व्यापार वहिवाटांत, तुमच्या शेताभाटांचे बेळे आसा. कोण शिकता तुमच्या शिकपांत, तुमच्या हर एका येवजणेंत पादवाच्या सांत आंतोनी मुखांतर सर्वेस्पर देव वर्तें आजापां करून दी, विजमितां करून दी, अद्भुतां करून दी आनी आशिर्वादां फोव करून दी म्हण तुमच्या खातीर हांव मागतां. आज पादवाच्या सांत आंतोनीचें फेस्त जावन आसा देखून ताच्या पुण्य क्षेत्रांनी आज व्हडा संख्यान लोक जमा जाता, दाबाजीक परब करता आनी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. आनी असल्या वर्त्या दिसा तुमी सगळीं हांगासर सांत जूद तादेवाच्या पुण्य क्षेत्राक तुमी हांगासर आयल्यात. आनी हांगासर आमी सांगाता मेळोन सांत आंतोनी पादवाचो हाचे विशयांत आमी हांगासर नियाळ करता आनी ताच्या जिवितांतावन आमी जायते वर्ते संदेश आमी जोडटा. आमी चडावत जावन मागचें जावन आसा आमच्या जिवितांत कसलेय एक गरज देवा लागीं आसल्या वेळार आमी म्हणचें जावन आसा सांत आंतोन पादवाच्या तुवें 13 अजापां गेल्यान देखून 14वें अजाप म्हज्या जिवितांत कर म्हणून तुमी मागलां गी हय मग हय 13 अजापां गेल्ल्या पादवाच्या सांत आंतोन म्हज्या जिवितांत एक 14वें अजाप कर म्हणून. आनी अशें सबार जाणांनी पादवाच्या सांत आंतोनीच्या विनवणेद्वारे जिवितांत वर्तें अजापां विजमितां जोड घेतल्यान, हांवें जोड घेतल्यान. देखून आज तुमच्या सांगाता हें फेस्त करूं म्हाकाय संतोश. आनी एक मागणें करचें जावन आसा, आमचे कसलीय वस्त भायर पडल्या वेळार आमी कितें म्हणचें, सांत आंतोन पादवाच्या म्हजी एक वस्त भायर पडल्या, म्हाका बेगीनच मेळा शंकर.
म्हजी वस्तू भायर पडल्या वेळार अशें मागून हांवें जण घेतल्यात. तुमी जण घेतला गे? हय, तुमचे भांगाराचे मुदी भायर पडल्यार, चेन खंय दवरल्या भांगाराचे गुत्तना जाल्यार, तुमचे नग भांगाराचे ह्या मोलादीक वस्तू, तुमचे वॉच या कसले वस्तू खंय सरल्यात गुत्तना जाल्यार तुमी तक्षण मागतात न्ही गे. आनी विशेश जावन तुमी मागचे सावी भायर पडल्या. हय, म्हजी सावी भायर पडल्या, म्हाका मेळाचे मेळाचे म्हण तुमी मागतात. मोगाचे न्हू, संवसारी वस्तू आमकां भायर पडल्यार मेळटाच. खंय ना जाल्यार खंयसर आसतात. एकच उदकाच्या बांयन पडिल्ले, टांक्यान पडिल्ले आसता, या घरांत खंयसर लिपन आसतले आसता, या कोणाच्या सोराच्या घरांत म्हणी वस्तू आसतात. पूण मोगाचे न्हू, एक वस्तू भायर पडल्यार आमी खंडे जावन ती जोण घेजय. ती वस्तू संवसारान सोदल्यार आमकां मेळना. ती वस्त जावन आसा, ती सावी जावन आसा बादशावी. सकट म्हणा बादशावी. आनी ही बादशावी आमकां मेळा जाय. ही बादशावी, ही सोडवण आमकां मेळा जाय समिया जेजू क्रिस्त थंय. मात्र ती आमकां मेळटा. सर्गा संवसारार देवान दिलें एकच नांव, तें जावन आसा समिया जेजूचें नांव. ताच्या नांवा शिवाय दुसऱ्या खंयच्याच नांवान आमकां सोडवण ना, आमकां बादशावी ना. आनी ह्या समिया जेजू क्रिस्ताक पादवाचो सांतासून आपणाचो सोमी म्हणून स्विकार करता. तो भोव पयस सक्रामेंता मुखार जायतो वेळ करशितलो. आनी अशें तो वेळ करशीत आसतना जेजू बाळकाचें भक्तीपण ताका आसलें. भोव पयस सक्रामेंतांतलो जेजू बाळक जेजू जावन ताच्या उस्क्यार खेळटलो, ताच्या गोपान खेळटलो, हें सबार जाणांनी पळयलां. आनी ते अजमीत पावल्यात सांत आंतोनीच्या काळार. अशें जावं कारण कितें, सांत आंतोन जल्मलो 1195 इस्वेन 1195 पोर्चुगल देशाच्या लिस्बन म्हणल्या लागीं तो जल्मल्लो जावन आसा. ताच्या जिवितांत एक याजक जावन आफ्रिकाच्या मिसांव गांवाक वचोंक ताका आशा आसली. पूण जालें कितें, थंयसर आफ्रिका तो गेलो, पूण थंयसर ताका रावोंक जालें ना. तो पिडेंत पडलो आनी कश्टलो. आनी उपरांत जायत्या संकश्टाक तो वळख जालो. त्या दळावा तो खंतीस जालो, बेजारायन बगलो. कित्याक आपणान चिंतिल्लें बरीं जावना, येवजिल्लें बरीं जावना. पूण देवाक ताच्या जिवितांत दुसरीच मांडावळ आसली, वर्ती मांडावळ आसली, तें तो नेणा आसलो. पूण उपरांत ताका कळ्ळें ताच्या जिवितांत कितें देवाक मांडावळ आसली की म्हणून. थंयसर आफ्रिकांत ताका रावोंक जालें ना. तांणी फाटीं येवचें पडलें. आनी उपरांत पादवा म्हणल्या जाग्यार, म्हणजे इटलीच्या पादवा म्हणल्या जाग्यार, थंयसर ताणें सुवार्ता परगट करूंक सुरू केली. आनी थंयसर सुवार्ता परगट करता आसतना कितलेशा जनांच्या कनवडतरपणाक तांणी जिणी बदलूंकच्याक, भावार्थांत जियोवच्याक, देवा लागीं येवच्याक तो कारण जालो. तो जीव आसतना आनी तो मेल्या उपरांत ती कितलीशीं अजापां गेल्या त्या 1000 वर्सां जावन जावनूच आसात ताच्या मजतीन, ताच्या विनवणेन. पवित्र पुस्तक म्हणटा जेरमाया प्रवाच्या बुकांत 20 आनी 9 वसवरांत थंयसर 11व्या वळीर जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 11, तुमच्या विशांत कसले भांगाराच्यो येवजण्यो म्हज्या काळजांत आसा म्हणून हांव बरें जाणा. न्हय तुमच्या ख्यास्ती पसत बगार तुमकां बरो फुडार फावो करच्या पसत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत तुमी सांगा, तुमच्या फुडारा खातीर कसल्यो बऱ्यो येवजण्यो म्हज्या काळजांत आसा म्हणून हांव बरें करून जाणा. तुमच्या नासा खातीर न्ही, बगार तुमच्या बऱ्या फुडारा खातीर. प्रेज द लॉर्ड. सांत आंतोनीन चिंतलें, कित्याक म्हाका देवान थंयसर आफ्रिकांत मिसांव वावर करूंक सोडूना, कित्याक हांव पिडेंत पडलो, कित्याक कश्टां नश्टांक हांव सांपडलो. पूण उपरांत एक फावटी दैवीक अनुभव ताका जालो. आनी पादवांत इटलींत आनी भोंवतणी तांणी सुवार्ता परगट करूंक सुरू केली. ताच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां जालीं. कितलींशीं वर्ती अजापां जालीं. आमी जाणा विशय जावन 13 अजापां मात न्ही. थोडे चरित्रेकार आमकां सांगतात 100च्या चड अजापां सांत आंतोनीच्या जिवितांत घडलेलीं जावन आसात. ताच्या जिवितांत देवूच वावुरलो. अजापां विजमितां मुखांत देवूच ताच्या जिवितांत वावुरलो. रोमाकारां बरलें पत्र 8 वर्सर 20 आनी 8 वळ म्हणटा. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता आनी कोणाक देवान ताच्या येवजणेक सरी जावन आपणे दिलां, तांकां तांच्या जिवितांत सर संगती तांच्या बऱ्या पडाशें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हज्या उपरांत सांगा, कोण देवाचो मोग करता
आनी कोणाचो देव मोग करता आनी कोणाक देव आपल्या येवजणेक सरी जावन आपोवणी दिता तांकां तांच्या जिवितांत सोर संगती तांच्या बऱ्या पड अशें करता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परतून देवाचें उतर म्हणटा कोरिंथकारां बरयलें 2 पत्र 4:15 बोट 2 Corinthians chapter 4 verse 15. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. सांगा, हें सगळें तुमच्या बऱ्याक म्हूण मांडून हाडलां. देवाच्या कृपेचो शिवर तुमच्या जिवितांत चड आनी चड दिवंत आसतना ताज्या नांवाच्या महिमेक अर्गां होगळाप आनी स्तुती चड आनी चड वाडटली. पळया मोगाचें न्हू, संत आंतोनीच्या जिवितांत पिडा शिडा आयली, कश्ट आयले, अनवर आयले, समस्या आयले, संकश्ट आयले. ते जाल्यार देवाची कृपा ताजी ती जायती वळून आयली. देवाची कृपा म्हळ्यार देवाची दया, देवाची काकूत, देवाचें बक्षणें ताका मेळ्ळें, देवाची कृपा मेळ्ळी. देखून ताच्या जिवितांत देवाच्या नांवाच्या महिमेक चड आनी चड अर्गां होगळाप आनी स्तुती चडली. म्हळ्यार सांत आंतोनीचे अजापा विशयान नियाळ करता आसतना म्हाका केदाळ उडास येवची. ताणें नास्तिकाच्या परतवणे खातीर केल्लीं अजापां. एक अजाप जावन आसा, सांत आंतोन मास्लेंक सुवार्थ प्रकट करता आनी मास्ली ताका आयकता. आमी तरी मोगारल्या लागीं मास्ली हाडटा आनी बरी कन्न सुटी कन्न बरी कन्न कडी कन्न जेवता न्ही गे. पूण सांत आंतोन कितें करता? मास्लेक सुवार्थ प्रकट करता. कित्याक? तो सुवार्थ प्रकट करता आसतना तुमी तरी बरें कन्न म्हाका आयकता. देव बरें करूं. ताळये भेटोन देवा घर गाणी उकळाव दिया. सांत आंतोन सुवार्थ प्रकट करतना कोणीय आयकना ताका. सगळे ताणें सर्मांव सुरू केल्लो सुटून वेतले. देखून तो तांकां म्हणटा, तुमी जर तर सुवार्थ आयकनात तर पळया मासल्यो सुवार्थ आयकता. थोडे हांसोंक लागले. खंय मासल्यो सुवार्थ आयकतात? हे पळय मासलेंक सुवार्थ प्रकट करून पळया आपूण. तो भंयसरलो गेलो दर्या दडीर. लोक सगळो आयलो पळोवंक. तो थंयसर वचोन दर्या लागीं वचोन मासलेंक तो आपयता. म्हणटा, देवान रचलेल्या मासल्यानो तुमचो रचना तुमचे लागीं उलोवंक अशें येता आनी हांव तुमच्या लागीं उलयतां. म्हणटा आसतना सगळ्यो मासल्यो राशी राशीन येवन ताका आयकूंक लागले. थंयसर उदका वयर येवन आनी कान दिवन आयकूंक लागले. सगळो लोक विस्मीत जालो. कितलो वेळ सांत आंतोन सर्मांव दिवन आसल्यार ते सगळे कोणूच पुरो जायनासतना पयस वचनासतना सांत आंतोनीक आयकूंक लागले. ताळये भेटोन देवा घर गाणी होगलाप दिया. त्या दाळा मोगाच्यान जायते नास्तीक कन्वर्ट तर जाले आनी देवाचेर पाती आनी विस्वास दवरूंक लागले. आनी एकलो आसलो एकलो नास्तीक, पूण तो एक रायकुवर ग्रेस्त मनीस, मानाचो सन्मानाचो व्यक्ती. सांत आंतोन सर्मांव सांगता आसतना दैत्या अजापां विशयान विजमिता विशयान तो सांगता आसतना तो हांसोंक लागलो. ताका असलो मनोभाव आसलो की क्रिस्तांव म्हळ्यार कातोलीक म्हळ्यार कांय फायद्याचें न्ही. ते बुद्धू तांकां कांय चिंताप ना, तांकां कांय बुदवंत कांय ना. देखून ते मिसाव येतात, मागणें करतात, नवेनां करतात, ह्या सुवार्थ आयकतात अशें तो चिंतालो. देखून तो कितें करता, हांसून हांसून ताच्या हातांत वायनाचो ग्लास आसलो. तो वायनाचो ग्लास करोकन पियोन म्हणटा, हांव ह्या सांत आंतोनीचे खंयचोच सर्मांव खंयचेच ताजे संदेश हांव आयकूंक आयकना. म्हाका तांचो पात्यणी ना. खंयचीच अजापां विजमिताय जायनात. जर तर अजापां विजमितां जाता जाल्यार हो वायनाचो ग्लास हांव धरणीक मारता आसतना तो फुटाना जाल्यार हांव बात येता. आनी ताणें कितें केलें, धर्न तो ग्लास धरणीक मारलो सगळ्यांच्या मुखार. म्हळ्यार ग्लास फुटाचे, सगळ्यांनी हांसा जाय आनी सांत आंतोनी लागीं कोणी वचोन वचो म्हण. पूण त्या वायनाचो ग्लासांत तो परमळ आसलो. देखून थोडे मूस आनी सगळे येवन बसले ग्लासाचेर. ताणें धर्न मारता आसतना ते मूस सयत त्या ग्लासाच्या पांदा पडून पिठो जाले. पूण तो वायनाचो ग्लास पिठो जावना. थाळये भेटोन देवा घर गाणी होगलाप दिया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तें पळयल्ले कितले जाण अजा पावले मातनी तो रायकुवर सयत सांत आंतोनीच्या पांयांक पडोवन बक्षणें मागून ताजे उपरांत ताजे सुवार्थ आयकून सर्मांव आयकून संपूर्ण तरान ताजी जिणी बदलिता. आनी एकलो नास्तीक आसलो, तोय ग्रेस्त मनीस. तोय बोपय सक्रामेंतांत पात्यनातलो. बोपय सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हणून पात्यनातलो. तो सांत आंतोनीक एक सवाल करता, म्हजे लागीं जायतीं गाडवां आसात. तूं म्हणटाय बोपय सक्रामेंतांत जेजू आसा म्हणटाय न्ही. तुजो बोपय सक्रामेंत हाड, म्हजें गाडव तरी तुज्या बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करता की पळया म्हणून ताणें एक कितें म्हणटात मस्किरे करच्या रितीन तारीफ करच्या रितीन ताणें सांगलें जावन आसा. आनी तितल्यार सांत आंतोन
ते सवाल स्वीकार करता आनी म्हणटा तुज्या गाडवाक हाड आनी हांव म्हजो बोपय सक्रामेंत हाडटां पळय या तुजें गाड हांव बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करतलें गिना म्हण एक दीस नेम येतलो त्या दिसा सांत आंतोनीन बोपय सक्रामेंत त्या मॉन्स्ट्रन्सान 2 थंयसर हाडूंक आसलो वो मनीस इल्लो ग्रेस्त मातनी इल्लो बुद्धवंत देखून शाणो देखून ताणें कितें केलें गाडवाक पोटा गेलें ना ताका खावंक दिवना पियोवंक दिवना बुकेल्लें गाडवां कंडी जावन तण थंयसर नेगेन दवरल्यार पयलें तण खावंक येता न्ही आमकांय भूक लागल्यार पयलें मागण्या येता की जेवंक येता हां थोडीं जाणां आसात भक्तिवंत उपास करन मागणें घेता चडाव जाणां कितें करतात पयलें जेवंक येतात जेवण जाल्या उपरांत पयलें पेट पुजा उपरांत भगवान की पुजा करतात थोडीं जाण न्ही जावन कितें करचें भगवान की पुजा पयलें उपरांत पेट पुजा करचें पूण हें गाडाव बुकेल्यार कंडी जावन बोपय सक्रामेंताक मान दिवचें ना म्हणून हांवें चिंतलें ताका जायते दीस पोटाक घालून ना खावंक जेवंक कांय दिवना आनी जेन्ना सांत आंतोन बोपय सक्रामेंत हाडून येता आसतना पुरशांवार सक्कड लोकां सांगता हो ग्रेस्त मनीस एका ताज्या सेवकाच्या कामागाराच्या हातांत तण दिता मुखल्यान व्हरता आनी सक्रामेंता लागीं गाडवां येता आसतना तें तण त्या गाडवा दाखोवंक तो सांगता आनी सक्रामेंत येता आसतना त्या कामाच्या मनशान गाडवाक तण दाखयलें पूण गाडव त्या तणा लागीं वेच्या बदला सक्रामेंत पळोवन दिंबयेर पडोवन नमस्कार करूंक लागलें तळये पेटोवन आमी देवाक अर्गांनी खूब लागलीं म्हाका जाणो 1000 वर्सां आदीं जाल्लें हें अजाप जमलेलो लोक पुरशांवर आसलो लोक सगळो अजाप पावलो विधमीत पावलो आनी सक्कड बोपय सक्रामेंताक दिंबयेर पडोवन नामांकन आराधन करूंक लागलो आनी तो ग्रेस्त मनीस सयत संपूर्ण तरां बदल्लो नास्तीक तोय बोपय सक्रामेंताक नमस्कार करता ताजी जिणी बदलिता आनी ताजी जिणी देवाक समर्पण दिता अशें मोगाचें न्हू सांत आंतोनी तें कितलें अजाप आमी पळयता मेल्लो भुरगो उदकांत बुडोवन मेल्लो म्हणजे त्या भुरग्याक सयत जीव कतर करून घालता ही उतरां मोगाचें ही अजापां सगळीं हांवें ह्या दिसांनी परतून वाचलीं आज परतून हांवें वाचलीं आनी परतून हांवें नियाळ करता आसतना मोगाचें न्हू समी जेसूचीं उतरां म्हज्या नियाळाक आयलीं जो हांवच्या वांजेलां 14व्या वसरांत 12वे वळीर जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 समी जेजू म्हणटा जो कोण म्हाका सत मानता तो म्हाका हांव करता ती कामां करता मात न्ही ताचे की वर्ती कामां तो करतलो जो हांव सवांजेल 14वा वसर 12वी वळ गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 14 वर्स 12 मोगाचें न्हू तुमकांय अजाप जावंक पुरो हीं उतरां देखून म्हज्या उपरांत सांगा जो कोण म्हाका सत मानता तो हांव करता ती कामां करतलो मात्र न्ही ताचे की वर्ती कामां करतलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया समिया जेजूचें दर्शन घेवया हो म्हयनो जेजूच्या भोवपळीत काळजा समर्पिल्लो म्हयनो देखून दोळे धांपया जेजूच्या भोवपळीत काळजाचें दर्शन घेवया आनी म्हणया समिया जेजू तुजेर सतमंतलेल्याक असली कृपा तूं दिताय गी तुवें केल्लीं अजापां तें करूंक शकतलो मात्र न्ही ताचे की वर्ती अजापां करूंक ताका साध्य जातलें देखून समिया जेजू हांव तुजेर सतमंता हांव तुजेर पातयेता तुजे थंय एक नवें जिवीत हांव जियेता म्हजी पातकी जिवीत हांव सांडटा तुजे थंय संवसाराचो उजवाड जावन पृथ्वेचें मीठ जावन हांव एक आदर्श जिवीत जियोंक फुडें सरता सांत आंतोनीच्या मजतीन सांत ज्योथा देवाच्या मजतीन आस्तावन माया मोगाचें जिवीत बोगसणेचें जिवीत मागण्याचें जिवीत आनी भक्तिवंत जिवीत जियोंक हांव फुडें सरता वय समिया जेजू म्हाकाय तुज्या कृपेन भर तुवें केल्ल्या तसलीं बरीं कामां करूंक म्हाका तूं फावो कर अर्गां तुका जेजू होगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू हालेलुया होसान्ना हालेलुया वय मोगाचें न्हू सांत आंतोन पाद्वासो ताची तें वर्ती अजापां जालीं अजापां पैकी वर्तें अजाप जावन आसा तो ताचो वेळ सडाव जावन बोपय सक्रामेंता मुखार कोपेलांत करशितालो एक ताचो मोगाचो इश्ट आसलो तो रायकूवर ताका मेळोवंक आशेतालो तो आयलो ताका मेळोवंक सांजेचो वेळ दुसरे पाद्र्या सगळे दुसरे प्रातस तांचे भाऊ पाद्र्या ब्रदर्स आनी सगळे ते जेवणाक गेल्ले पूण सांत आंतोन मागण्यार आसलो हाका मेळोवंक म्हणून तो कोपेला लागीं वता आसतना ताका अजाप जालें भायर तो पळयता कोपेलान सांत आंतोन दिंबयेर पडोन हात वयर करून मागणें करून आसा सांत आंतोन ताच्या बुजाचेर ताच्या हृदयाचेर ताच्या मुखार फाटल्यान खेळोन आसा आनी उपरांत सांत आंतोन ताका उखलता ताच्या हातांत जेजू बाळोक रायकुवरान भायर तानूच पळयलो जणेलांतल्यान देखून तो भितर येवन सांत आंतोनीक ताणें ताका कितें म्हणटा तें अडकळ करून ना डिस्टर्ब करूं ना जायतो व्हड तें तो पळोवंक लागलो
मोगाचें न्हू सांत आंतोनितान हे आमी शिकया. आमी मागणें करतना मोगाचें आमचें काळीज आनी मन सरकार आसा. आमी मागणें करतना जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें दर्शन म्हाका तुका जावं दी. जेजू बाळकाचें दर्शन आमचे लागीं जावन आमी जेजू लागीं उलोवया, जेजू आमचे लागीं उलोवन दी. सांत आंतोनितान आमी शिका जाय तें जावन आसा मोगाचें. वय संवसारी कितेंय आमी भायर पडल्यार सांत आंतोनी लागीं आमी मागया, ताच्या मजतीन देव आमकां खंडी जावन फावो करतलो. पूण मोगाचें न्हू आमीच भायर पडना जावच्या सांत आंतोनी लागीं आमी मागया. म्हणजे आमीच आमच्या जिवितांत देवाच्या कृपेंत थावन आमी भायर पडून जावं, देवाच्या मोगात थावन आमी पयस सरून जावं, देवाच्या त्या बाच्यावेत थावन सोडवणेंत थावन आमी भायर पडून जावं. सदांच समयाच्या एकवटांत आमी जियों. जेजूच्या भोव पवित्र काळजांत तें एकवटांत जियों. जशें सात ज्योत ताद्देव ताच्या माथ्यार आमी तो उजो पळयता. म्हणजे पवित्र आत्म्याचो उजो ताचे थंय देवान आयलो. ताच्या मनांत आसलो पवित्र आत्म्याचो उजो, ताच्या काळजांत आसलो पवित्र आत्म्याचो उजो, ताच्या जिवितांत आसलो पवित्र आत्म्याचो उजो. ह्या एका उर्बेन बरोवन ताणें सुवार्थ परगट केली आनी तो मारतीर मरोंक सयत तयार जालो. सांत आंतोन ताच्या काळजांत आसलो देवाच्या मोगाचो उजो ह्या मोगांत भरोवन ताणें सुवार्थ परगट केली. ताच्या तोंडांत एकच एक वायट उतर येवना. कोणाकच ताणें वायट मागलें ना, कोणाकच ताणें शिराप घालो ना. देखून तो मेल्या उपरांत आतां 1000 वर्स जालीं तर, वर्सां लागीं जालीं तर, आनी केवळ आनी 50 ह्या 70 वर्सांनी वय तो मरण पावन लागभग 1000 वर्सां जाता. जाल्यारय ताजी कूड कुसली, ताजी हाडां सयत कुंभ जावन गेल्यान, पूण ताजी जीब आजून ती जिवी म्हणल्या बरी थंयसर कुसानासतना उरल्या. कित्याक ताजी जीब केवळ बऱ्यापणा ताणें वापरली. सांत आंतोनी थंय मोगाच्यान आमी शिकया, आमची जीब केवळ बऱ्यापणा खातीर वापरूं. आमचें सगळें जिवीतच देवाच्या राजा खातीर समर्पण दिवं. देव आमकां कृपा दिवं दी. आमी दोळे धांपया, सांत आंतोनीचें दर्शन आमी घेवया. सांत आंतोनी थंय जेजूच्या भोव पवित्र काळजाचें दर्शन आमी घेवया. जेजूच्या वय जेजू बाळकाचें दर्शन आमी घेवया आनी आमचें जिवीत देवाच्या मोगाच्या उज्यान भरोवन त्या उज्यान जळोवन जियोंक देवाची कृपा आमी जण घेवया. ह्या उण्या आनी वायना सवें आमकांच आमी देवाक भेटोवन दिवया आनी भेटोवणेचें गीत आमी भक्तीपणी आतां आमी गावया. काणी काढून सोम्या आमी वेदी सशीन जमल्या. आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. गोवा हुंडो दाका सोरो घुरतामच्या कश्वावरासो. स्वीकार कर सोम्या बेसांव घाल धन्या पवित्र वावरामचो. काणी काडून सोम्या आमी वेदी सरशीन जमल्या. आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आमच्या जिविताच्या समर्पणा सवें आमी केल्ल्या त्या उदार मनाच्या दाना सवें सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. बलिदान आपल्या मनाक निमणे आमच्या नेक्या पयसच्या देवा सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा भाग्यवंत पादवासो सांत आंतोनी परी आमकांय तुज्या मोगाच्या जळोन तुज्या राजा खातीर जियोंक आमकां फावो कर. ह्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवन चड आनी चड तुज्या सोडवणेची कृपा आमी जोडूंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वर्ष आमी करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवीदार आनी शासनाच्या देवा आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो श्रेष्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांत आदार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय उत्सर्गी तुका जय. बापा तूं खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं सुम्या जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो सर्गींच्या बापा तुका ताणें दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें मखसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या सुम्या म्हज्या देवा भावार्थसो घुट परगटुया सोम्या जेजू आमी हो भुंडो खाता आनी हे कासिने पियेता तितले पोटी तूं वैभवान येस आमी तुझे मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा पेटर आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या यासकी वर्गा बराबर आमकां तूं प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवांतपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची तूं काकूत कर आमच्या कुटुंबान मरण पावल्या सर मालगड्यांचो आमी उडास करया आमकां वळख आसन मरण पावल्या हरी एकल्या पासत आमी मागया. बापा तांकां समेस्तां तुजें परसळीत मुखामळ पळोवनचे भाग फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जोसेफीचो निश्कळवंत पती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यान सांत ज्यूत तादेवस पादवाचो सांत आंतोन आनी त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर
सासणाच्या सुखां दी आमकां वांटो दी तांच्या सांगात आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंधनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू संगी मेळोन सर्व आमच्या गरजां बसत आतां आमी माग्या विशेशान आमच्या गांवांत बरो पावस येवच्या खातीर बरें बेळें जावच्या बसत बरी समृद्धी प्रगती जावच्या बसत विशेशान आमच्या देशांत बरो सरकार आसा जावच्या बसत आनी सर खोटे अधिकारी खोटे राजकीय फुडारी हांचे सगळ्यांचे हकड्यांक पळय सलवणी लाभच्या बसत आमी भक्तीपणी मागया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विघ्नांतलें तूं आमकां निवार. आमच्या जिवितांत आमकां सबस्काय तृप्ती ददोसकाय फावो कर. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोतीन सरपातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. कित्यार सोटकी पत्नी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या हातून तांग म्हणे म्हणजे शांती तुमकां दिता म्हणजे समाधान तुमकां सोडटा. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचे दीस घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं. माया म्हाका असो करतो शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या दैवीक जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. समिया तुटे तरेचे भाग म्हाका फावो ना पूण जेका उतरांस म्हाका बरी भलायकी मेळटली. Tus muzorasar samya, tus muzoada, tus muja karzan samya, sadan servira. Tus muzorasar samya, tus muzoada, tus muja karzan somya, sadan skrbila. Jivitasो bundo tu sergi tam devlolo Sosa sasni jivdilcha bapanto dadlolo Tuje lagi eta to ke dis buke usona Tu cansad manta to che distane sona Tu smuzo rasat somia Tu smuzo vada Tu smuza karza
तुमची जावा बरगां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका ओगळप तुका सुमया जेजू ओगळप तुका आराधां तुका सुमया जेजू आराधां तुका सर्वायतंतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक अर्गां तुका सुमया पुर्यत्म्याची बरी भलायकी फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया सरापायांतले मरणादी पिड्यांतले आमकां राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमया कालच्या रातीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयज दीस पळोवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका आयच्या दिसा ह्या पुंतळाक येवचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटेली जावन देवाचें उतर आयकुचें बाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका पवित्र क्रिस्ता मुखांतर आमचें पोशण जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सर्व आमच्या गरजांक आनी आकांता पावच्या सांजुता देवा खातीर अर्गां तुका अजपा सर्य करच्या सा अंतोने खातीर अर्गां तुका सुमया तुवें केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर अर्गां तुका अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका ओगळप तुका सुमया जेजू ओगळप तुका सुमया वंदन तुका सुमया जेजू तुका सुमया आवरगां दिता जेजू आवरगां दिता जेजू आवरगां दिता जेजू म्हज्या काळजाक आवरगां दिता जेजू आवरगां दिता जेजू आवरगां दिता जेजू काळजाक प्रार्थोया. सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, देवदूतांच्या काळांत तुवें आमकां धदोशी केल्याय. भाग्यवंत आंतोनीची देख घेवन तुका ह्या देण्या खातीर नित्य काळीन दिन वासूंकी आमकां कृपा दी आनी आमच्या पातकी सायबाच्या आनी संवसारी वंदवण्या मदें निर्मळपणाची मोल वळखूंक आनी ह्या पवित्र जेवणाच्या घटायेन निर्मळपण सांबाळूंक आमकां भोव करून आमच्या तरणाट्यांक फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं. मोगाच्या भाव भयणीनो, सांजुदाच्या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. तुमची ते सवां घेवन तुमची हृदय घेवन व्हडा भक्तीपणान ह्या पुंतळाक तुमी आयल्यात. स्वामी जेजू क्रिस्त सांजुता देवा मुखांतर तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण ह्या संदर्भार तुमचे खातीर आमचें मागणें जावन आसा. पदवाच्या सांत अंतोनीचें फेस्त आचरण करच्या संदर्भार पदवा सुसांत अंतोनी तुमच्या बसो विनाती करून दी आनी तुमकां आपल्या बेसांवांनी बरोवन दी आनी तुमचे तीं विजमेदां करून दी म्हूण आमचें मागणें तुमच्या खातीर जावन आसा. हर एका मंगळारा सकाळीं 8 वरांर मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, 10 वरांर कुमसार सक्रामेंत, 10:30 वरांक मीस, 9 सक्रामेंताचें आराधन, 12:30 भक्तिकांक जेवण. ह्या मंगळाराच्या सर भक्तीक कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. व्हडा संख्यान ह्या पुंतळाक तुमी येया आनी खंडीत आमी तुमचे खातीर मागता, तुमच्या इराद्या खातीर मागता. येवच्या मंगळारा बरी सैरीक मेळोवंक सैरीक नातलेल्या युवा जाणां खातीर आमी मागतले. स्टॉलाक भेट दिया. थंयसर बेंजार केल्लें मीठ, तेल, उदक, आगमेंत तशेंच कोंतांबेद्दिन्यो, कुरीस इत्यादी आसात. हे सर्व आमच्यात मेजुजा वयर झुजोवंक आनी जंय जोडूंक आदार दितात त्यो वस्तू वापरूंक आनी हाचें बरेंपण जोडूंक तुमकां आमी आपोवणें दिता. दैवीक मेडिसीन, डिवायन मेडिसीन, दैवीक वखद, आयुर्वेदीक, गांठी दुखी, गॅस पिडे, भुरग्यां पिडे संबंदी वखदां तेलां ऑफिसान मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडा. जायत्या बरेंपण मुखांतर जालां, तें बरेंपण तुमी जोडून घेवचें. तुमची मीस ऑफिसान दिया थंयसर घेतात, ते सांव ऑफिसान दिवेत. नंतर पुंतळा तुमी घाला आनी आमी खंडीत तुमच्या खातीर निरंतर मागता. वॉट्सअप मुखांतर, मेला मुखांतर, पोस्टा मुखांतरी तुमी तुमचे ते संवाद धाडून दियेत. तुमच्या खातीर निरंतर आमी मागता. कावन्सिलींग, आत्मीक समालोचन हांगासर आमी करता. तुमच्या समस्यांक सूक्त मार्गदर्शन संगे विशेष मागणी आमी करता. हप्त्या मदीं तुमी येत आसतना फोन करून आयल्या बरें, तुमकां राखूंक पडचें ना. फोन नंबर ऑफिसांत वा गुगलांत मेळटा. पुणशतेच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं पुंतळाची कांय तरी प्रगती करूंक आमकां साध्य जाता. उदारपणान कुमक करूंकय तुमकां आपोवणें दिता. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रायोजक रावंकय तुमकां आमी आपोवणें दिता. सगळे स्पॉन्सर जाय नंतर तुमच्या कुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दनपाराच्या जेवणाची तयारी करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मा दीस, जुबले, कुमगार तसलीं बरीं कार्यां आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा आनी लोकांक जेवणाक कुमक करा
आनी खंडीत सर भक्तीक आमी तुमचे खातीर मागता. म्हजो इल्लो पांय दूख आसा, कालच्या दिसा पिश्ट जालो तो चलतना मार्गार, अशें इल्लोसो डॅमेज जाला, इल्लीसो दूख आसा आनी खंडीत तुमी म्हजे बसून मागा, पांय बेगीनच बरो जातलो आनी उबा रावंक म्हाका जातलें. आतां इल्लेशे वेळ उबा रावंक जाता, मागीर पांय बरवंक सुरू जाता, देखून हांवें बसोवचें पडटा, देखून म्हजे बसत मागा. आयच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या इग्नेशियस आनी एनी डिसोजा 25 वर्सांच्या लग्ना दिसा संदर्भार तांच्या बरेपणा खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार मागया. क्लेविया लेनविन आनी झारा मुंबय कोणी आसात जाल्यार मुखार येनमानाची वात बाबा अब्राहमांतान तुमी स्विकार करची. केविन रोड्रिगेस पेरमुदे, जॉन्सन सांगटीस किनिगुळी, जॉयलिन फर्नांडीस किनिगुळी, लीना सिक्वेरा केल्मेट बोळा. तुमचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर, तुमच्या सगळ्या त्या कुमकेचेर, तुमच्या दानाचेर आमी मागता. हेचें देवान तयार केलां पवित्र काळजा वाड्याकारांनी, तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. गुरकारनीचो प्रतिनिधीचो वाड्याकारांचो तांकां कुमक केल्या समेस्तांचो उपकार बावडटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां तांचेरय मागता. आयच्या दिसा आमकां मिसाक कुमक केल्या, दोनी मिसांक कुमक केल्या. बाप रॉबर्ट क्रास्ता ते आमचे सांगात आसात, तांचो काळजांत उपकार बावडटा. तशेंच आज म्हाका भलायकी बरी ना म्हणून आज निमाणे घडये आयच्या सकाळी हांवें फोन केलें 6:45 वरांक बाबा ब्रामाक आनी सांगलें म्हजो पांय दूख आसा, उबा रावंक जायना, मी येतात गी म्हणून सांगलेल्या वेळार संतोशान ते ती कन्नड रितीर आसा जाल्यार एजेस करना म्हाका आदाराक ते आयल्यात. तांचो काळजांत उपकार बावडटा. फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सरबिसावाक आमी बरें मागता. फादर अब्राम अब्बो येसवेडी कितें हांगासर मुल्की डिवायन कॉल रिट्रीट सेंटराचे निर्देशक ते जावन आसात, तांच्या सर्मिसांवाक आमी बरें मागता. वर बयाचें संगीत आमकां निरंतर दिता. भाऊ मॅक्सी काळजांत हांव तुका देव बरें करूं. परत म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन हांव भक्तीपणान मिसांत वांटिली जाल्यार तुमकां समेस्तांक आनी तशेंच नवेनांत आनी आराधना भक्तीन वांटिली जावन सोमेचीं बेसांवां घेवच्या तुमकां समेस्तांक अभिनंदन पडयता. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचेर मागता. नवेनाक आमी आयती जावया. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासूक विनातिका पात्रून सांजुता देवा आमचे पासून विनतिका पात्रून सांजुता देवा आमचे पासूक विनतिका. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीन सोमसो मोगाळ बाबा आमचे मागणे आयकता बागे वजुता देव सरकारा जावन जेजूच्या जिवनपणाच्या महिमेत आसून आमच्या पासून विनंती करता. सांजुता देव अरे सांत भक्त प्रत्येक जण मरी आमचे सरकींची मायांचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिफात आमी सांगाता मागया. सुमया जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराणे सोड भाव तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका निधन जुता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टा दिसा आमी उगडास करता. भगवंतात देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ही जेजू मनशाच्या कुटुंबात तुवें दाखोवच्या परमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वाचता. तुज्या कुर्साच्या मरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदाना वरवीं देवा बापा निरंतर उगलापता आनी समेस मनीस देवाक मानवतात. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशी तूं आतां गरोस आमच्या मदें आसा म्हण आमी सत मानता. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमचे तें देवासोने पेल्यासो गौरव मोग वाडय. आतां आमी बगे वजुता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी बादू बारजो गोरजो आनी यत्रेक तुज्या दैवी कुशे प्रमाणे तूं जारी करतलोय म्हण आमी बरवसता. ही जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजां सर आमची पातीन आमी तुजे थंय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी उगडापू सदां सर्वदा आमेन. सांजुता देवा लागीं मागणे. ह्या संवसारी जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसलेल्या बगे वजुता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजूर सोडून दराचो मोवाळ मोग जाणा जालोय ताच्या सोडूनीची स्वार्था तुवें पयस आसल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीस कडसा अडचणी सांपोण निराशेच्या परिस्थितींत आसलेल्यांचो तूं किरीत शिरोती जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरवसोनी म्हजी घर जावन तुज्या आपूण शेता पतीने आयला. देकन बसया. मोगळ भाव भयणीनो जायते ते सांवा तुमी निरंतर हांगासर घालतात.
वॉट्सअपान धाडून दितात, मेलान धाडून दितात, पोस्टान धाडून दितात, फोन करून सांगतात आनी जायत्या त्या सामा खातीर निरंतर मागता. हे संदर्भार आयच्या दिसा जायती त्या सामा आसात. 28 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक, 16 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम मेळोवंक, 12 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सेरी फावो जावंक, 8 जाणांक काजरी जोड्यांक बरें भुरग्याचें देणें फावो जावंक, एकल्या गोमटेची शिरेची तकलेची दुगूण जावंक, एकल्याक फाटीच्या कण्याची कुशीचे बोरींची दुगूण जावंक, एकल्याचे सगळी गॅस्ट्रीक पिडा संपूर्ण ती गूण जावंक, एकल्या मागलेलो उपकार मेळोवंक, तेका जाणा तकली पडा पडू, पांयांची दूख, आतां पांयांची गांठी दुखी गूण जावंक, एकल्याच्या पांयाची दूख संपूर्ण तीन गूण जावंक, एका उतरप्रायाच्या आवयक बुक चिरवण कुडीची सकत बरी भलायकी फावो जावंक, एका कुटुंबात शांती समाधान धरलेलीं कामां सगळीं पंथा पावोवंक, परगांवांत असलेल्या तेगा जाणांक वावरांत भद्रती आनी जैत फावो जावंक, एका कुटुंबाची 16 जाणां UK वचूंक प्रयत्न करीत आसात तांकां बरी विजा एगेन्स्ट फावो जावंक, PUC जावन फुडें शिकपाक वयच्या एका चलयेचेर भरपूर आशिर्वादां मोतीचें स्ट्रेस सगळें उणें जावंक आनी बरें शिकप शिकोवन जिवीत नंदन जावच्याक, MBBS करच्या एका तरणाट्याक बरी शिकोवंक जाणवाय गिन्यान आनी चिरूकाय फावो जावंक, 16 जाणां जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक, एका मनशान दिता म्हूण बसयलेले पयशे ते वेळार दिवंक, एकल्यान हातीन धरली सगळीं कामां ती शबित्यान पंथा पावोवंक, तेगा जाणांक दिवंक आसचे पयशे बेगीन फाटीं मेळोवंक, 2 जाणां भेंबीरांतांनी डिप्रेशन तावन सुटका मेळोवंक बरी भलायकी फावो जावंक, तेगा जाणां बिझनेस बऱ्यान चलोवंक, 9 जाणां कुटुंबां शांती समाधान रास करूंक, 7 जाणां आमाल पिवण्यातावन सुटका मेळोवंक, एकल्या कंपनींत काम केल्ले सर्विसाचे पयशे फाटीं मेळोवंक, 2 जाणां बरें घर फावो जावंक, 12 जाणांक परगांवाची विजा फावो जावंक, 7 जाणांक रीण फारीक करूंक कुरपा मेळोवंक, 3 जाणांक भुरग्यांक उलोवचें देणें फावो जावंक, 12 जाणांक हातापांयाची गांठी दुगूण जावंक, 3 जाणांक कोर्ट केजींत जीक मेळोवंक, एकल्या भांगाराचो नश्ट बेगीन फाटीं मेळोवंक, एकल्या माटमंत्रांतावन सुटका मेळोवंक, 8 जाणां शिकोवंक बरी मोत आनी जाणवाय मेळोवंक, एकल्या UK विजा आनी टिकेट बेगीनच मेळोवंक, 5 जाणां कॅन्सर पिडा गूण जावंक, एकल्या ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, 2 जाणां कामाच्या तळार स्ट्रेस उणें जावंक आनी समाधान आसूंक, 6 जाणां BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक, एकल्याचें ऑपरेशन जाल्ले कडेन इन्फेक्शन जालां तें गूण जावंक, एक 17 वर्साचो भुरगो बेंगलोरांत काम करता आसतना तें मिशीन ब्रोक जावन ताचें मिशीन हांगा उसळून दोळो भायर येवन मांडो ओपन जावन तो कोमांत आसा 15 दीस जावन ताका बेगीनच बरी भलायकी मेळच्या खातीर आवय बापायन मागोवंक विनंती केल्या. आवय बापाय एकलोच भुरगो 17 वर्सांचो आनी बेगीनच बरी भलायकी फाटीं जावन तो भुरगो आपल्या आवय बापाय फाटीं मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. तशेंच जायतीं जाणां कॅन्सर पिडेंत तशेंच किडनीच्या पिडेंत कश्ट दिल्लीं आसात तांचे पसोती आमी मागया. मोतीच्या पिडेंत डिप्रेशनान कश्ट दिल्लीं जायतीं जाणां आसात तांचे पसोती विशेश करून मागया. तशेंच 3 जाणां प्रत्येक ते सावन पासून मागोवंक विनंती केल्या तांचे खातीर आमचे खातीर विशेष करून मागया. दिमी घालया हात उबारया सरेस्परा देवाक निरंतर आमी होगळाप स्तुती करया. अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू वंदन तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू होगळाप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळजां तुका वंदिता सुमिया सर्व वर्तो देव तुका कोळदार देव आम्हा हरी एकल्याचो बाप आम्हा हरी एकल्याचो देव आमी आमची मागणी तूं आयकता तुज्या बोवड काकोळतीन आमची मागणी आयकून घे सगळे ते सवमानून घे मागलेले सगळे फोव कर सर भक्तिकांक संत समृद्धी बरी भलायकी समाधान आणि सगळे सहित फोव कर समया गाजाराच्या जिवितान भुरगे नातलेल्या भुरग्याचे देणे काम नातलेल्या कामाचे देणे सौकासाय संतोष समाधान तृप्ती सहित सगळे फोव कर आशीर्वादित कर समया. हालेलुया 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 नवनाचे मागणे मंदर शिया म्हज्या मतीर काळो काडन म्हजो बाबा दडोन पेसडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरी तूं तुज्या पस्तलीं पदवेन पयस जावंडाय देवत्या संता म्हज्या काळजाचे गुण्यात हांव तुका ओलो मारता आशा सडलेल्या बरो सुजी करी तेणें तुका देवान दिलां म्हज्या जिणेचे कांटे गुटे म्हज्या काळजाची कोटसान हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल पायी पासी नांवां देखीत तूं म्हाका मोगान आदार सुदारसन वर ह्या वडापातीने तुजे कडेन म्हाका लपका तूं म्हाका जोड दी
तसे आमचे समया जेजूचे महिमेवंत नाव तुझ्या मजतीन अधिक कधी प्रकटलेले साव आमेन. मग बाबडी नो इकडी बोरदोळे दांपी आमच्या हात आमच्या अर्धाचे दवरया सांजुता देव मारी फात जेजू क्रिस्तान आमच्या जिवितां साहित्य बरेपण केलां हे बरेपणा सुगडा आस काडया. तेगा जाणां बरें काम मेळ्ळ्या पासून 6 जाणां बरी भलायकी मेळ्ळ्या पासून 2 जाणां आरवरांतले राखून व्हेल्ल्या पासून एकल्या काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्या पासून 4 जाणांचे रिजल्ट बरें आयिल्ल्या पासून एकल्याचे कॅन्सर पिडा गुण जाल्ल्या पासून एकल्याची पंतेची जावन थापल्याच्या जाग्यार एक घर बांदून दिता म्हणल्यार गेल्ल्या पासून एकल्याचे थायरॉयड मस्त उणें जाल्ल्या पासून आनी मागलेलो एक उपकार सदांच तांकां फोव जाल्ल्या पासून एकल्या बरें कुटाम फोव केल्ल्या पासून एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्या पासून एकल्या गुमटीची तिकल्याची श्रेची दुगूण जाल्ल्या पासून एकल्या पिसूच्या भुरग्याक बरी भलायकी तिचे स्ट्रेस उणें जावन बरे रिजल्ट मेळोवन पास जाल्ल्या पासून एकल्याचो बाळंतेर बऱ्यान जाल्ल्या पासून एकल्या परगांवाक बरें कामांत सेट जाल्ल्या पासून तेका जाणांक UKची विजा फोव जाल्ल्या पासून बरें कामां फोव जाल्ल्या पासून एकल्यान धरलेलीं सगळीं कामां शाबित्यान पंथा पावलेल्या पासून एकल्या बोरवेलांत बरें उदक मेळ्ळेल्या पासून तेका जाणां तकली पडू गुण जाल्ल्या पासून तेका जाणांच्या हातापांयाची गांठी दुखी गुण जाल्ल्या पासून एकल्याची गॅस्ट्रीक पिडा ती उणी जाल्ल्या पासून एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीची बोरीची दूख उणी जाल्ल्या पासून तशेंच 30 आनी 2 जाणां 32 जाणांक लाभलेल्या विविध गरजां पासून थंय अर्गां दितात. तांचे संगत आमचे अर्गां गोंतया सर्गीच्या बापाक आमी अर्गां दिवया. अर्गां तुका सुमया जेजू अर्गां तुका सुमया उगलाप तुका सुमया जेजू स्तुती तुका सुमया जेजू आराधन तुका सुमया जेजू वंदन तुका सुमया जेजू हालेलुया 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 अर्गां जेजू उगलाप जेजू आराधन जेजू सगळ्या काळ जावन दिता समया आमची मागणी ऐकून सांजुता देव मुखांतर आमकां बेसवानी बरयल्या पासून मागलेले सगळे फोव केल्ल्या पासून तुझे सुबाम देणेने आमकां आशिर्वादीत केल्ल्या पासून सगळ्यांक सुख संतोष समाधान दत्ते आनी आमची ते संवादान घेवन विविध ते संवाद तुवें स्पंदन करून आमकां तुज्या बेसवानी बरयल्या पासून तुका जावं महिमा तुका जावं आराधना गुलाप हालेलुया 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 हालेलुया. मगळ बाबणी आमच्या पिढीस बोणा पासून देवा लागीं आमी विश्वासान मागुया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवरांतली निवारी आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा पिडेसांतली आमच्या भाव भयणीची कश्टळू करी आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा पिडेसांची सेवकाच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्या नर्सां सेवकांक पाव आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा सकड पिडेस्तां ताळल्या पातकांतली निवारी आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा तुज्या मनेर यादवरच्या पिडेस्तां जिविताची भरती भलायकी कुडी आत्म्याची गठाय दी. आयकमचे प्रार्थना सर्गींचे बापायचे दीस आमी आयकले आमच्या भाव भयणीची सते समाजारी कर सांजुताच्या भक्तिकाच्या जिणयेत आनी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फोव करी. आयकमचे प्रार्थना सर्गींचे बाप आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विचारलें ते स्वामी तुका समर्पण दिता हांव तुजी खुशी वयत ती सर्व ते समाजारी कर म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना मगळ बापा गांवांत तशें परगांवांत फोव ते काम नासतना कश्ट केल्या सर्व तुज्या भुरग्यांची काकूळट कर तांकां बरें काम फोव कर तांचें जिवीत नंदन कर म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना दयाळ बापा फोव ती जिनी सांगाती मेळनासतना कश्ट केल्या सर्व आमच्या भाव भयणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल तांकां बरी जिनी सांगातीन मेळोन बरें कुटुंबाची विजयवंचे देणे फोव कर म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे अशें जाल्यार सर काजरी जोड्यांची बिरमत पावतांच्या काजरी जिविताच्या मोगाचें फळ भुरग्याचे देणे तांकां फोव करता कुटुंबा संतोश सडय म्हण आमी मागता. आयकमचे प्रार्थना पावस कांय इल्लो सुरू जाला सोम्या पूण आमच्या पृथ्वीचेर बरो पावस येवन उदक येदोळ जावंक ना आनी सुकल्लें उदक परत जावचे खातीर बरो पावस आमकां फोव कर कृशी बेळ्याक जानवरांक सुकण्या संवसांक आनी मनशां कुळाक हे तेस्ट उदक आमकां फोव जावंक बरो पावस धाडून आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. आयकमचे प्रार्थना मरिये पिडेस्तांचे भलायकी तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात आमची मागणी आयकून घे. नमार आनी एका कुळतीचे माय नमार आमच्या जिवा अमृत आनी भरोशा तुका आमी उलो मारता आमी बदे शेवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कार सोड आमी तुका रुदान करता तर तूं आमचे शिकय ते तुजे काकुदळे आमचेर परते आनी हे बदल शपरां तुजे कुसऱ्या सुद्दां पावळ जेजूक आमकां दाखय हे देळी मुखाडी दिलो बियांकार मरये पिडेस्त आमच्या भाव भयणी सुडास काडया तांचे बऱ्या भलायके पासून त्रिंदादीची मजत मागून सांगाता म्हणया महिमा तुका सरपदवेदारा देवा बापा कित्याक तुज्या क्लेस्पता जेजू क्रिस्ताक आमकां सुटका सोडून दिवच्या धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या क्लेस्पता कित्याक तूं आमचे सकत मनशा सेम घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी आमची पिडा गुण करून दी खुशी वेली. महिमा तुका देवा पवित्रात्म्या आमच्या बुसवणदारा कित्याक तूं आमचे सर पिडा शिडा तुज्या बळादी पदवेन गुण करताय. प्रार्थोया भोव दयाळ बापा आत्म्याच्या संकस्तांनी मतेच्या वा कुडेच्या पेडेनी कस्तोवच्या
तुझ्या साखर आणि साखरणीचे दयाळ दिसत घाल तुवें रसगल्ल्यान तांकां नवो जीव दिवची वाबरेत कर अशें पातकांतली नितळ जावन पिडेशिडेंतली गुण जावं एकेस्तांनी भलायकी जोडून फोव कर क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं समयेचे नावी आमचो आदार ताणे रचला सर्गांनी सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे प्रार्थुया बोदयाळ समया बाबतांच्या बुजवणदारा तुजी मीत मेर नातलेली दयाळ आमी मागता पिडेशिडेन कश्टों ज्या तुज्या भुरग्यां तांचे राखण बुडवे सदां सान समाधानान सांबाळून दीत एकामेका सुख समजणी मानवयत पयस करून एकामेका काळजातान बगसून चिवून तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरी सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरी जाल्या म्हूण बोगोवन दी तूं दयाळ समेत दान तांचे संगात राव तांच्यातली भलायकी तांकां फाटी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवन दीत जोची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको तो तुमकां मायपासान आनी काकोतीन वागो दुलो भयेन आनी तुमचेर आपली नदर घालू आनी आपली शांती तो तुमकां फावो करूं देवाचो एकलो सपूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संवसार सरा पर्यंत तो आमचे संगत आसा तोच तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान रावून तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या पाटल्यान रावो आनी तुमचे राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले तोच तुमचे तें आसचें सर वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परसळीत करूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो वचोन येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार वंदिया वंदिया सोमयाक वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया 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 सोमयाक वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया सोम्या मुखार घालते पडी आटोन उपकार भक्तीपणी सोम्या मुखार घालते पडी आटोन उपकार भक्तीपणी सोम्या तुमच्या आज वंदिया सोम्या तुमच्या आज वंदिया 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 सोम्याक वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया दया आयल्या दनिया दया
सौम्या तुझी माया वंदिया वंदिया सौम्याक वंदिया सरासरो जनांगानो देवाक वंदिया 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 सौम्याक वंदिया सहस्रानो जनांगानो देवाक वंदिया सौम्याक वंदिया देवाक वंदिया सांगता देवा घर गाणी मुखातिया ताका स्तुती करिया ताची स्तुती करिया ताचो उपकार बावडिया ताका हर गाणी होकळातिया ताच्या हजारपणान आमचो वेळ करचिया सांतान दोनी बरी सांत ज्योता देवा बरी पाद्रे पियो बरी निरंतर आमी देवा घर गाणी होकळातिया हालेलुया 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 हर गा होकळा जय जय स्तुती तुका आराधना तुका बंदी तुका महिमा तुका हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आम्ही कीर्तन 103 या कीर्तनाद्वारे देवा घर गाणी होकळाप दिया देमीगर उभे राहूया आम्ही तुमच्या लागीं पवित्र पुस्तक असल्यार तुम्ही उक्त करियेत साम 103 कीर्तन 103 पहिल्या वळींतान म्हज्या उपरांत सांगा आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती म्हजें सगळें अंतस्करण म्हजें सगळें अंतस्करण ताची स्तुती करून दी ताची स्तुती करून दी आत्म्या म्हज्या आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर सर्वेस्पराची स्तुती कर आनी ताचे उपकार केदींच विसरा नाका ताचे उपकार केदींच विसरा सगळे तुजे अपराध तो बक्षिता सर तुजी पिडा पयस करता पयस करता तुजो जीव म्हजो जीव कोणांतलो निवारता कोणांतलो निवारता तुज्या माथ्यार तुज्या माथ्यार मोगासो मोगासो आनी काकुतीचो आनी काकुळतीचो मुकुट घालता तुजी जिणी बर जिणी आपल्या देण्यांनी आपल्या देण्यानी तो तुका दादोशी करता तो तुका दोशी करता गारुडाच्या तरणाटपणा बरी तुझे तरणाटपण नव सरतेले सर्वेस्पराची कृत्यां सारण दितात जुलूम भोगतेल्यांक तो न्याय नीत करून दिता मोइशेक ताणें आपले वाटो उगडाप्यो केल्यो इस्रायलाच्या भुरग्यांक आपली आश्चर्यां दाखयली सर्वेस्पर दयाळ आनी कृपाळ सोसनीक आनी मोगान भरलेलो तो सदां काळ आरोप लावचो ना सासनाक राग धरून रावचो ना आमच्या पातका प्रमाणे आमच्या लागीं तो वेवहार करिना आमच्या गुन्यांवांक पावत्या फारीकपण घेना अर्गां तुका जेजू ओगळाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू ह्या भोवपवी सक्रामेंतांत तूं खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता तुजेर हांव म्हजी पातयेणी दवरता तुजेर हांव विस्वास दवरता पादवाचो सांतांतोन तुज्या मोगान लासतलो तुज्या हाजरपणांत तो वेळ करशितलो तुजे लागीं तो उलयतलो तुका अर्घ आनी होगळाप दितलो तुका तो महिमा दितलो तूं ताजे लागीं उलयतलो जेजू बाळकाच्या रुपार ताज्या गोपान तूं खेळटलो समियान जेजू हांव तुका अर्घ आनी होगळाप दिता हांव तुजी स्तुती करता हांव तुका महिमा दिता म्हजे लागीं उलय समिया उलय समिया म्हजे लागीं तूं उलय तुजो संदेश म्हाका दी
म्हज्या जिवितांत तूं म्हाका वाड दाखय म्हज्या हाताच्या कृत्यांक तूं जैत लाभय म्हज्या जिवितांत हर एक संगती म्हज्या बऱ्या पडाशें कर म्हजी पातकां बक्षी म्हजी दया कर म्हजी काकूत कर उजवाडाच्या वाटेन म्हाका चलय उजवाडाच्या वाटेन म्हाका चलय म्हजे सर्व तत्वार तूं पयस कर म्हाका बरी भलायकी दी म्हाका पवित्र जिवीत फावो कर अर्गां तुका जेसू होगळाप तुका जेसू हालेलुया होसाना हालेलुया म्हाका जेन्ना भोव पयस म्हटल्या जेसूक आमी अर्गां आनी होगळाप दिवन ताची महिमा गायत आसतना तो आमची स्वर पातकां बक्षिता स्वर आमची पिडा गुण करता आमकां लांब आवक फावो करता मान आनी गौरव आनी हर एक महिमेची संगती आमच्या जिवितांत तो आमकां फावो करता देखून ताका अर्ग आनी होकळाप दिया आमच्या दैवी गायना पंगडी भक्ती गितांत कंतार नंबर H70 आमी काडया H70 पेज नंबर 180 गीत नंबर H70 70 सर्वेस्पराक जय जयकार करया ताच्या नांवाक महिमा दिवया पदवी महिमा ताची वर्णिया पोडा ताळ्यान आमी गावया पोराक जयकार करिया ताच्या नावाक महिमा दिव्या पदवी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया सर्वे पोराक जयकार करिया ताच्या नावाक महिमा दिव्या पदवी महिमा ताची वर्णिया व्हडा ताळ्यान आमी गावया कृत्या ताची पळे गावया ताच्या मना कृत्या ताची पळे गावया ताच्या मना दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव ताचो पळोवन वंदिता दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव ताचो पळोवन वंदिता Alleluia, 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 Alleluia. तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकन्या तळयो पेटून आमी गावया महिमा ताची वाकन्या ताच्या नावाक हातू बारया झिनभर ताका वाकन्या कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादी मोक्ता सोनियळ्या ताच्या नावाक हातू बारया झिनभर ताका वाकन्या कीर्तनांनी स्तुती करया मोलादी मोक्ता सोनियळ्या कृत्या ताची पळे गावया ताच्या मना कृत्या ताची पळे गावया ताच्या मना दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव ताचो पळोवन वंदिता दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव ताचो पळोवन वंदिता Alleluia, 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 Alleluia,
पेटून आम्ही गाव्या मैमाताची वाकण्या तळयो पेटून आम्ही गाव्या मैमाताची वाकण्या ताच्या पाकट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विशे उलो मारया ताका सदा आता आणि जिंतराच ताचे पाकट्याचे सावळे दिता सर्वांक तो विशे उलो मारया ताका सदा आता आणि जिंतराच कृत्या ताची पळे गाव्या ताच्या माना कृत्या ताची पळे गाव्या ताच्या माना दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव तसो पळून वंदिता दुस्मंताचे मुखार सर पडता वैभव तसो पळून वंदिता Alleluia, 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 alleluia. तळयो पेडून आम्ही गाव्या मैमाताची वाकण्या तळयो पेटून आम्ही गाव्या मैमाताची वाकण्या तळयो पेटून आम्ही गाव्या मैमाताची वाकण्या तळयो पेटून आम्ही गाव्या मैमाताची वाकण्या Alleluia, 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 alleluia. हालेलुया निरंतर देवा घर गाणे उलावया ताची स्तुती गावया येसूला की उलवया मी येसूला की yes speak to the Lord hear his voice if you listen to the Lord harden not your heart if you hear the voice of the Lord today harden not your heart आज जर तर देवाचा दाळो तुम्ही ऐकता तुमच्या काळीज दाळून करी नका बघा आता त्याला घेऊन या तुमच्या जीविताका समर्पण द्या ताजो अनुभव जरा सांग आमतोनी बरी सांग जीवता देवा बरी देवाला घेऊन या हालेलुया 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 देव आमच्या लागीं उलोवंक आशेता देवाचो ताळो आमी आयकचे जाल्यार देवाचें उतर आमी वासीचे देवाचें उतर आमी कान दिवन चीत दिवन आयका जाय आनी देवाचो संदेश आमी समजून घेवचो देखून आमकां पवित्र आत्म्याची गरज आसा देखून आमचे हात उक्ते धर दोळे धांपून जेजूच्या भोवपळीत काळजाचें दर्शन घेवन ताचे लागीं आमी परातून मागया समिया तुवें बसयलेलो तो पवित्र आत्मा म्हाका फाव कर बापा तुज्या पुता जेजू क्रिस्त थंय तुवें बसयलेलो पवित्र आत्मा म्हाका फावो कर ये देवा पवित्र आत्म्या हांव आशेतां तूं मजतदार म्हाका मजत करूंक ये तूं म्हजो सांगाती म्हज्या सांगाता तूं राव तूं बापा आनी पुताच्या मोगाचो उजो तूं म्हज्या काळजांती देवाच्या मोगाचो उजो जळय देवा पवित्र आत्म्या सांत आंतोनी थंय आसलो मोगाचो उजो सांत जुता देवा थंय आसलो सुवार्ता परगटण्याचो पत्रेकाचो उजो म्हज्या काळजांती पेटय पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान म्हजें थंय असलें हरी एक वायट भस्मून सोड म्हज्या मोतींत असली वायट चिंतना
वाईट दृश्यां वाईट पिंतुरां वाईट स्मरण वाईट ते सगळे उगडा सगळे भस्मून घाल गोबर कर नोडे म्हज्या काळजांत असली वाईट भोगणां ती भस्मून सोड म्हज्या हातांनी पांयांनी वाईट खर जायते शिराप हांवें जण घेतल्यात म्हज्या परवासांच्या पातकांचो शिराप म्हज्या आवय बापायच्या पातकांचो शिराप हेरांनी म्हजेर मोसरान या हग्यान हांवें केल्ल्या सुकी वरी तांणी गेले ते सगळे शिराप हे पवित्र आत्म्या तुज्या उज्यान बसपून गोबर कर आनी म्हजें जिवीत सगळें देवाक मानता तसलें जावं संवसाराचो उजवाड जावंक आनी पृथ्वेचें मीठ जावंक हे पवित्र आत्म्या म्हजें तें देवन ये पवित्र आत्म्याक लागीं आमी लालयोन मागया ये पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या ये तूं काळजान म्हज्या मोग म्हाका शीक ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या मोग म्हाका शीक वोत मुझे दैविक सकल वोत मुझे मोग पवित्र वोत मुझे दैविक सकल वोत मुझे मोग पवित्र पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या ये तूं काळजान म्हज्या शांती वाड तूं म्हाका दाखय शांती वाटून दाखय ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या शांती वाटून दाखय वोत म्हजेर शांती वोत मुझे शांती तुझी वोत मुझे भक्ती तुझी वोत मुझे शांती तुझी वोत मुझे भक्ती तुझी लालयोन मागा परतून दोळे धांपा देवा पवित्र आत्म्या लागीं मागा हे देवा पवित्र आत्म्या हांव तुका दान येता देवा पवित्र आत्म्या हांव तुका लालयता देवा पवित्र आत्म्या तुजी गरज म्हाका आसा ह्या संवसारान बरी जिणी जिवंक सर वनवण्याचेर वडण्याचेर ताळण्याचेर जैत व्हरूंक म्हज्या उद्देशाचेर म्हज्या शेवटाचेर म्हज्या मिसांवाचेर हांवें म्हजें मन केंद्रीकृत करूंक चोर आळसाय सोडूंक भोर भिरांत खाऊ जिणी आपादय लज सगळी सोडूंक आनी धैर्यान आनी भावार्थान म्हजी जिणी घेवंक हे पवित्र आत्म्या तुजी गरज म्हाका आसा हे पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या मुक्ती वाट तूं दाखय मुक्ती वाटून दाखय ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या मुक्ती वाटून दाखय म्हाका सर्गीची वाट दाखय म्हाका सर्गीची वाट पावय म्हाका पावय म्हाका सर्गा सुखाक सर्गाचा दाखय म्हाका दाखय म्हाका सर्गीची वाट सर्गीची वाट पावय म्हाका पावय म्हाका सर्गा सुखाक सर्गाचा हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हे पवित्र आत्म्या तुझ्या जण्यानी भर हे पवित्र आत्म्या तुझ्या बळाने हे पवित्र आत्म्या तुझ्या सत्तेने आमकां दयाकन बसात म्हाका न्हू देवाचें उतर आमी आयकुया तुमचे लागीं पवित्र पुस्तक आसा जाल्यार तुमी तो उक्त करा आज विशेष उमेदीन तो उक्त करा कित्याक सांत आंतोन पाद्वाचें हाचें फेस्त आमी करता आसतना देवाच्या उतरांच्या मोगान तो बरलोलो परतो व्यक्ती आमी देवाच्या उतरांच्या मोगान जळया मार्काचो वांजेल आवस्वर 4 35व्या वळींतावन 40 वळ पर्यंत Gospel of Saint Mark chapter 4 verses 35 to 41 तुमचे लागीं आसल्यार तुमी वाचीत त्या दिसा सांज जातच आमी पलतोडी वसोया म्हणालो जेजू आपल्या शिसां लागीं तेदवां ताणें लोकांक धाडन सोडलो आनी जेजूक मसव्यार आसलो तसोच घेवन ते फुडें सरले ताचे सांगाता हेर मच्छवेय आसले तितल्यार व्हड एक जड वारें उठलें आनी लारां मच्छवा भितर मारून मच्छवो उदकान भरोन आयलो तरी जेजू सुकाणा सरशी हुशार तकली तेंकून न्हीद काडटलो शिसांनी ताका जागोवन म्हळें मेस्त्री आमी बुडता तूं कांयच खबरेर नाय मू जेजून उठोन वाऱ्याक भेस्तायलें आनी दर्याक म्हळें चूप राव थंड जा आनी चड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें तवळ जेजू तांकां म्हणालो तुमी इतले भिजूड कित्याक तुमकां भावार्थ नांगी पूण ते भोव चड भियेले आनी एकामेकां म्हणाले हो कोण जायत वारें आनी उदक लेगून ताच्या उतराक खाल जातात देवाचें उतर वाखाणी तुका क्रिस्ता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया होजाना हालेलुया मोगाचें नांव आज सांत आंतोन पाद्वाचो हाचे दाबाजीक परब जावन आसा जायते पुण्यक्षेत्र आमच्या दियेसींत आसात आमच्या गांवांत आसात देखून आज जायतो लोक त्या पुण्यक्षेत्राक गेला सांत आंतोन पाद्वाची परब संभ्रम करूंक जाल्यारय सांत जूद थादेवाच्या ह्या पुण्यक्षेत्रांत व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात पाद्वाच्या सांत आंतोनीची परब करूंक देखून ताळये भेटोवन देवाक अर्गान ह्यो क्लाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तुमकां हांव अभिनंदन पाठयतां कित्याक सांत जूद थादेवाचें पुण्यक्षेत्र भोव पवित्र जागो हांगासर वर्ती अजापां विजमितां जातात मात न्ही देवाची विशेष कृपा ह्या जाग्यार व्हाळटा देखून आज हांगासर तुमी सुखान आसतना आयल्यात कित्याक देवान तुमकां संवसाराच्या स्थापने आदीन सुविंसून काडला नांवान आपयलां हांगासर सांत जूद थादेवा बरी आनी सांत आंतोनी बरी देवाच्या मोगाच्या उज्यान जळोवंक आनी जिवितांत देवाक मानता तसली जिणी जियोंक देखून परतून ताळयो भेटोवन आमी देवाक अर्गान क्लाप दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचें न्हू आत्तां आमी वाचलेल्या त्या वांजेलान समी जेजू आपल्या शिसांक तो म्हणटा आमी पलतोडी वसोया कितें म्हणटा पलतोडी वचचें म्हळ्यार कशें लेट अस गो टू दी अदर सायड अपुरबायेचीं उतरां आमी पलतोडी वसोया म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत जायत्यो संगती आमी करता वयगी एक संगत सांगनासतना आमी करता जें कितें आमी जल्मल्ल्या घडये येतावन आमच्या जिविताच्या मरणाक आमी लागीं जाता वयगी प्रेज द लॉर्ड आमी मरणाक लागीं जाता मात न्ही आमी सासणाच्या जिविताक लागीं जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी सर्गार जियोंक लागीं जाता देखून आमी पलतोडी या म्हळ्यार एक अर्थ आमी सासणाच्या जिविताक वचोन पावोवया आमच्या जिवितांत दुसऱ्यो संगती आमी करता शिकप आरंभ करता म्हणजे शिकप आरंभ केल्यार ग्रॅज्युएशन गी पोस्ट ग्रॅज्युएशन गी PhD गी बऱ्यांतले बरें उंच शिकप आमी खंडी जावन अखेर करतले हांव आमी जायते वंजडटले हांव देव बसयता काजर जाता आसतना होकले न्हवऱ्याक आमी कितें म्हणटा
तुमकां लांब आवक एकामेकाच्या वेंगेंत आमी बसयता अखेर पर्यंत तुमी विस्वास रावंक देव तुमचेर आशिर्वाद घालता. प्रेज द लॉर्ड. समिया जेजून म्हणो ना आमी दर्यांत या मदगात अर्द्या दर्यांत वारें वादळ उठोवन दी थंयसर आवर येवन दी पावस येवन दी आमी बुडोवन मरया सांगलें गी म्हळें गी. थोडे फावटी आमी चिंता आमचें पोंत पावना कोण ना जायना आमचें कातर जिवीत आनी जाल्ल्या बरी ना आनी अर्द्या रावय आमी सोडया. तूं तिसल्यान हांव इसल्यान तूं तुजे इतल्याक हांव म्हजे इतल्याक. तुमी सांगाना तुमी बरोबरी भक्तिवंत मनशां देखून ह्या पयस जाग्यार आयल्यात पूण संवसारांत थोडीं गोवायलां तशें म्हणटात. थोडे फावटी पाद्र्या सिस्टरांय तांच्या जिवितांत निरासन आनी जायना हांव लोबू काण उडयता आनी वेता आनी जायना हे आंगवणेचें जिवीत जिवंक हांव म्हजे सिस्टरीचें जिवीत सोडटा आनी वेता. थोडीं शिका बी अर्द्यार सोडटा आनी शिकोवंक जायना खंय शिकचें आनी जायना आनी केवल टी व्ही पळोवचें मोबायलाचेर रावचें गमातां करचें आनी जायना सोडटात. थोडें काम करूंक जायना अर्द्यार सोडटात. जायना म्हाका हें काम करूंक जायना त्या धनयाचें ते पिरी पिरी चिरी चिरी किरी किरी कोणें आयकोवचें त्या कामागारां करना काम करयल्या बरी ना. म्हाका काम करूंक जायना बा हांव जेजेला गेल्लें काम करता दुसऱ्या कारणां काम करूंक म्हाका जायना. सांगाता जियोंक म्हाका जायना त्या शेजारच्या सांगाता जियोंक जायना हांव गांव सोडून वेता. मोगाचें न्हू जेजू म्हणटा आमी पलतोडी वसोया. जर तर जेजू आमच्या जिवितांत आसा तो मोगाचें न्हू आमकां सुरक्षीत पंथाक पावयतलो. कामान जावं दी तुज्या शिकपान जावं दी तुज्या येवजणेनी जावं दी तुज्या काजारी जिवितांत जावं दी म्हज्या याजाकी जिवितांत जावं दी धार्मिकाच्या जिवितांत जावं दी हाती घेतल्या हर एका आमच्या येवजणेंत योजनांत आमच्या वावरांत मोगाचें न्हू देवूस आमकां पंथाक पावयतलो. देखून जेजूक आमच्या सांगाता घेवया. त्या शिसांनी तांच्या दोणीर कोणाक घेतलें जेजू घेवन आसा तसो घेवन ते दोणीर बैसरले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूक आसा तसो घेवन सकट सांगा आसा तसो घेवन दोणी जेजूक घेतात. आपणाक जाय जाल्ल्या बरी घेतात. आपणा जाय जाल्ल्या बरी म्हळ्यार कितें सांजेर इल्लें मागणें सकाळीं इल्लें मागणें मदें मात्र मांवां सांगता वय कोणा सांगता सैताना सांगता लुसिफेरा सांगता तें जायना. इल्ली बिडी सिगरेट ओडटा हांव इल्लो सरो पियेत ना इल्लें कुच्चू कुच्चू आसता तें मोबायलार इंटरनेटार वॉट्सॅपार इल्लें इल्लें एकलो म्हाका म्हणटा फादर म्हजें जिवीत वारी बरें मागण्याचें पूण कामाच्या जाग्यार तें एकलो सोबी ती चेडूं आसा तें म्हाकाच पळयता हांव ताकाच पळयता दुसरें कांय ना फादर. आनी कोण इल्लें वॉट्सॅपार इल्लें कुच्चू कुच्चू मेसेज धाडटा हांव दुसरें कांय ना दुसरें कांय ना. तें जायना मोगाचें न्हू. देवा सांगता 50-50 जायना. एकच आलतोडी नाजाल्यार पलतोडी एकच हेवशीन नाजाल्यार तेवशीन दोन दोणीर पांय धरूंक जायना. कोण एपणी इल्लें पंडिता लागीं इल्लें बोटा लागीं इल्लें माट मंत्राचें इल्लें तें आनी इल्लें सांजुता देवाचें थकडी जायना. एकच तूं देवासो नाजाल्यार तूं देवसर आसो. आनी पळय मोगाचें न्हू मुखार वेता आसतना कितें जालें सोमी जेजू सुकाणार आपले तकली दवरली आनी तक्षण ताका न्हीद पडली. कोणा न्हीद पडोना शिसांक न्हीद पडोना. कित्याक न्हीद पडोना ते सगळो दीस कांय काम करना तांकां न्हीद पडची कशी. जेजू सगळो दीस काम करनासलो सुवार्थ परगट करनासलो अजापां करनासलो विजमितां करनासलो शीस काल केनासलें आंगन पळोवनासलें ती. तांकां एकच कितें वेगळी एक पलतडी पावाचें घरा वचचें बायलेन कोणी रांदून दवरल्यार इल्ली मासली कडी म्हणी हां हय मासली सडी घाल बरें शीत जेवीचें या चपाती खायचे या ब्रेड खायचे आनी घट्ट जेवीचें नीट न्हिदाचें म्हण तांची एकच आशा. वेगळी वेगळी वसाचें तांकां. थोड्यांक जिवितांत कितें जायचें वेगळी 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 जायना मोगाचें न्हू. थोडीं जेवता आसतना वेगळी वेगळी कर मामी वेगळी वेगळी कर व्हडली माय म्हळ्यार म्हजी व्हडली माय म्हणटाली हां वेगळी वेगळी म्हळ्यार तुवें धरणीरच जेवीचें हां सवकास हय बरी करून प्लेटी दोन नितळ करून रेडी जायचें जेवण सवकास बरें करून तयार करून उपरांत सवकास जेवीचें बेगिनी. शिकापी तशेंच आतां परिक्षेक शिकाचें एग्जाम घेताळा येवनच्या एप्रील मेंत लांब आसा 1 वर्स काडूंक आसा. आमचें जिवीत लांब आसा 60-70 थोड्यांक 80-90 ह्या 100 वर्सां वाचोंक आसा. वेगळी वेगळी करूंक जायना. जिवितांत आमी मुखार वचोंक आसा सवकास सवकास मुखार वचोंक आसा. आनी मुखार वता आसतना कोणाचेर पातीनी धरूंक आसा
देवाचेर पातीनी धरूंक आसा. देखून जेजूक बरी न्हीद पडली. कित्याक वारें वादळ उठलां, पावस येता, हावर येता, ल्हारां वयर सकलां जातात, दोन वयर सकलां जाता, ताका न्हीद पडल्या. थोड्यांक इल्लो आवाज जाल्यार बरो जाग जाता न्ही, पेटो गोंगल्यार बरो आवाज जाग जाता. एकदम पावसाचो पडल्यार कुठले जाग जाता. पूण जेजूक मोगाच्यान बरी न्हीद पडली. कित्याक जेजू केदाळा बापा थंय आसतलो, बाप जेजू थंय आसतलो, पवित्रात म्हणजे एकवटांत आसतलो. देखून मोगाच्यान ताका कसलेंच टेन्शन नातलें. साबार जाणांक पेन्शन मेळटा बेगीनच. कित्याक ते टेन्शनार आसल्यार तांकां बेगीन पेन्शन मेळटा. चड टेन्शन गेल्यार पेन्शन केलें, पयशांचें पेन्शन मेळ्ळ्यार बरें. हें घालें पेन्शन डायबिटीस, तकली पडापड, काळजाची पिडा, एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस, आर्थरायटीस, गांठी दूख, पोटान दूख, हें पुरा. कित्याक टेन्शन चड घेतलां. शिसांक बारी टेन्शन, शिसांक बारी स्ट्रेस, शिरांक बारी खंत, तांकां वारी चड जाल्यात. इफ देर इज हारी वारी कारी, डाक्टर कितें म्हणटा, यू वील हॅव एसिडिटी, गॅस्ट्रायटीस आनी अल्सर्स. ताचे बदलाक नो टेन्शन, ओन्ली अटेन्शन. सकण म्हणा नो टेन्शन, ओन्ली. जेजू मोगाच्यान बापा थंय ताजें अटेन्शन, ताजें मन बापा थंय आसल्यान ताजी तकली सुंकाणाक दवरलीच. सुंकाण म्हळ्यार घट्ट रुखार तें जाल्यार ताका न्हीद पडली. कित्याक देवा थंय तो आसलो. थंयसर वारें वादळ जेजूक जागोवंक शकना. थंयसर जगळावणे घडघडो जेजूक जागोवंक शकना. दर्याची ल्हारां ताका जागोवंक शकनात. पूण कोण जागयतात? शीस ताका जागयतात. शीस मारता, सोम्या आमी बुडता, तुका कांय पडो नसो नांगी, कांय खबरेर नांगी, आमी बुडता. शीस चिंतात. जेजू त्या दोणीर त्या तारवार तांचे सांगता बुडतलो म्हणून. कितलो उणो भावार्थ तांचो. सर्ग आनी संवसार रचलेलो रचणार. जर तर तुज्या सांगात आसा, तुजें दारू बुडलेल्या बरी आसा गी, तुजी दोण बुडलेल्या बरी आसा गी, तुजें जिवीत बुडलेल्या बरी आसा गी, तुजें काजरी जिवीत देसवाड जाल्ल्या बरी आसा गी, म्हजें या सारकी जिवीत, या तुजें धार्मीक जिवीत, तुजें निश्कळपण, तुजें भगवंतपण, तुजें शिकाप, या तुजो फुडार नास जाल्ल्या बरी आसा गी. ना मोगाच्या नो ताळयो पेटोवन देवा घरका आनी होकळाप दिया. साध्यच ना. नो 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 नॉट पॉसिबल एट ऑल. इम्पॉसिबल. पूण शिसांक तें समजलें ना. उठयलें, सोम्या उठ उठ उठ, तूं बुडता. जेजू कित्याक उठलो? तो उठलो. जुवांवचें पयलें पत्र 5:14 ओळ, 1 John chapter 5:14. आमी जर तर भावार्थान पातयेणेन ताच्या लागीं मागों जाल्यार तो खंडीत जावन आमकां दितलो म्हणलो भरवसो आमचो जावन आसा. ताळयो पेटोवन देवा घरका आनी होकळाप. तूं जर तर देवा लागीं मागताय, देवा तूं जागोवंक शकताय, देवाक तूं उठोवंक शकताय, देवान तुका दिवचे वरीन तूं करूंक शकताय. जुवांव सुवांजेल 9:30 John chapter 9:31. देव पातक्यांचे मागणे आयकना म्हण आमी जाणाव, पूण तूं देवाच्या मोगान भरलोय, तूं देवा लागीं तुज्या साधकांचे भक्षणे जोडली आनी तूं सोम्या जेजू लागीं एक जालोय. तूंय तुज्या जिवितांत जेजून केल्ल्या बरींच, सांत आंतोनीन केल्ल्या बरी, सांत ज्योता देवान केल्ल्या बरी, अर्ती आजापा जिवितांत तूं काय करूंक साध्य जातली. ताळयो पेटोवन देवा घरका आनी होकळाप दी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेरमाया प्रवादीचो बूक 20:9 ओळ. जेरमाया chapter 29:12. तूं ताका देवाक उलो मारतलोय आनी देव तुका जबाब दितलो. तूं सोदतना देव तुका मेळटलो. कित्याक देव ताच्या भक्तांचे मागणें आयकता. सर्वेस्पर देव सांत ज्यूद तात देवाचें मागणें आयकता. सर्वेस्पर देव सांत आंतोन पातवा स्वताचें मागणें आयकता. जर तर तांची देख घेवन आमी जियेल्या तर म्हाका तुजें आनी म्हजें मागणें देव आयकता. देखून ह्या सांत ज्यूद तात देवाच्या पुण्या क्षेत्रांत कितली अजापां आनी विस्मितां जाल्यात. ताळयो पेटोवन आमी देवा घरका आनी होकळाप दिया. हालेलुया. हांव हांगासर लागपाक 25 वर्सांत हांव येवन आसा मोगाचें. 25 वर्सांत हांव ह्या पुण्य क्षेत्राक आयलां. कितलेशे फावटी हांवें हांगासर रेतेर दिल्यात. हांगासर हांवें मिसाचें बलिदान भेटयलां. कितलीशीं अजापां वेजमितां ह्या जाग्यार जाल्ल्यांक मोगाचें हांव साक्ष जावन आसा. देव तुजें मागणें आयकता. देव उठता, जेजू उठता आनी तक्षण जेजू फरमायता. कोणा फरमायता? वाऱ्या वादळा फरमायता, दर्या फरमायता आनी ते ताचें फरमाण आयकतात. कित्याक वारें वादळ उठलें? मोगाचें आमच्या जिवितांत वारें वादळां उठतात.
आमचो भावार्थ पारकितात आमकां कळटा हे घडी जाल्लेंच मार्काच्या वांजेलां 14 वर्सां 1 वळ जाल्लीच आमी कितें वाचता थंयसर 500 वर्सां येता मार्काच्या वांजेलान 5 वर्सांनी कितें जाता थंयसर जेजू पलतडी पावलेंच थंयसर समाधींतलो एक देंवसार लागलो व्यक्ती भायर येता आनी ताजे थंय 2000 देंवसार ह्या कोटे स्पिरीट आसले तो जेजू पळयतस किंक्राट मारता मार्काचो वांजेल 500 वर्सां 7 वळ तूं नाजरेच्या परमोन्नत देवाच्या पुता तूं आमच्या खबरे कित्याक आयलाय सांगा आमच्या खबरे कित्याक आयलाय सांगा आमच्या खबरे कित्याक आयलाय थोड्यांक मोगाच्यान देवान तांच्या खबरेक येवन जो रेती जाल्यार करतात मिसा जाल्यार वेतात कुंभार जाल्यार सेवतात सरमांव जाल्यार आयकतात तांच्या खबरेक येवन जो हांव आपणाक देव समजता म्हजी टी पळोवनची हांव रावोंच ना म्हजे मोबायल रावोंच ना म्हजे गर्लफ्रेंड्स म्हजे बॉयफ्रेंड्स म्हजो सोरो म्हजी बिडी सिगरेट हे मनी सोडचो ना म्हज्या खबरेक कित्याक आयलाय म्हज्या खबरेक हे घेनाका देखून देंवसार सैतान मोगाच्यान त्या वाऱ्या वादळा मुखांतर त्या लारा मुखांतर त्या गडगड्या झगड्यां मुखांतर शिसांचो मोगाच्यान भावार्थ दंडोळोंक पळयतात ते दंडळले पूण जेजू दंडोळोंक ना जेजून फरमायले आमच्या जिवितांत मोगाच्यान वारे वादळ खंडीत येतात थोडे फावटी आमची भुरगीं आमी सांगले आयकरान वायट कामां करतात या मोगार पडतात या नाका जाल्लीं कामां करतात पूण मोगाच्यान आमी चो भावार्थ दंडोळचो नाका आमी पातयेनी दवरया सुमया जेजूचेर जेजून मोगाच्यान थंयसर व्हरतें अजाप केल्लेंच थंयसर आसले जेजूचे शीस आनी सकट म्हणटात वाव केदें व्हरतें अजाप वारें वादळ सयत ताका काल जाता मोगाच्यान आमच्या जिवितांत आसली पिडा जावं दी कस जावं दी अनवार जावं दी तत्वार जावं दी सोमया काल जाता देखून मोगाच्यान आतां आमी कितें करया सोमयाचेर पातयेनी दवरया कितेंय पिडा शिडा आसूं दी कितेंय कश्ट आसूं दी सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरया देखून मोगाच्यान आमी दिंबी घालया आनी आमी पोपोय सक्रामेंताचेर दीस काल आमी मागया तूं सोम्या बरबोसो तूं सोम्या भद्रासो रक्षक दैदिसो जिनेजुजा जैदिसो भयना कसले संकट जाल्यारी वारे वादळ भोवती उठल्यारी फाकय उजवाड दयेन मोजेर तुजे सोम्या बरबोसो तूं सोम्या बरबोसो तूं सोम्या भद्रासो रक्षक दैदिसो जिनेजुजा जैदिसो एक सुरत पैनारा वासल्यारी कांटे कोटे कितले मेळ्यारी देशाड सोना केरी तुजे वयली वाट बापा थंय व्हरपाची तूं सोम्या बरबोसो तूं सोम्या भद्रासो रक्षक दैदिसो जिनेजुजा जैदिसो पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला
पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैवी देणी तुला ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र आत्म्या दैविक देणी तुला दैविक देणी तुला ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र ये पवित्र हालेलुया 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 हालेलुया. आमी दिमी घालया आनी येद्या व्हडा सक्रामेंता म्हणलें गीत गावया आनी बोपय सक्रांतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोण घेवया आमचेर आमी आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर सगळ्या संवसारभर आसच्या आमच्या मोगाच्या हरी एकल्यां पासून आतां मागया आनी विशेश जावन बरो पावस येवच्या खातीर शिकच्या भुरग्यांनी बरें करून शिकच्या खातीर ह्या दिसांनी कसलेंच अवघड जायना जावच्या वाऱ्या वादळा वरवीं या गडगड्या झगड्या वरवीं कसलेंच अवघड जायना अशें सुरक्षीत आमच्या आसच्या आमी कालतेपणी मागया. ये जावो सक्रामेंत सत्संगना मान करूया पूर्वील्या त्या रूपा नव्या रीती आणाया सोलवून अस्कत भावार्थाचे मोल दिव्या जशे बापाक तशे स्पुताक उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका प्रार्थूया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुज्या सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको तुज्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेत आनी रासवड चलयताय सासणाच्या सासना. तुका सोम्या वर्गां दिता तुजी विचित्रत्यांनी आता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदां सरसून आवडटा अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्गां तुका कुरपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रसा तू रसा तुझे नाव होवी जावं गावन गांव. रसा तू रसा तुझे नाव होवी जावं गावन गांव. तुका सोम्या वर्गां दिता तुझी विचित्रत्यांनी आता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता.
सदां सरसून आवडटा मोगाळ पुता सोवे औकवार मरी आशिर्वाद दिव आमकां भगीन कृष्णाचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी मोगाचनो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुंतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅप मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळात ताव निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपण स्वरूपकार जावन ह्या पुंतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुंतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कल सुवाव जावंक आसा ह्या पुंतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं